सर लotlikar एक प्रदर्शन कार्य सरावे नाही कुछ को बरोबर आमच्या नव्हतंच घेऊया मग ऑफिसात घ्या मला लाईव्ह आहे कट अगर गेले हार्डकोर कांग्रेस हमारे साथ है लotlikar साहब आगे बढ़ो आज बाब अमन लोटलेकर याचा प्रचार थीवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू जाता म्हाका दिसता खूब तेंप जालो नीलकंठ जो आदलो आमदार आसलो नीलकंठ हलनकर तेणे जेन्ना काँग्रेस पक्ष सोडलो हिंगासर एक वॅक्यूम तयार जालो की काँग्रेस पक्षाक हिंगासर फुडें व्हरपी कोण आसा पार्टीन सारको यंग आनी डायनॅमीक सारको भुरगो उमेदवार दिल्लो आहा बाब अमन आनी म्हाका दिसता लोकांचें दुख्ख सजमावपाची गरज आहा हिंगासर वेगवेगळे प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंट आहा इतले लागीं हिंगासर आसनारा प्लांट आहा उदकाची समस्या आहा शेतकारांक म्हाका दिसता बांदपाची गरज आहा शेतकार खुबशे जाण शेतकार जे आहा तेंच्यांनी शेतां लावपाची सोडलेली आहा फार्मींग आसूं कॅज्यू प्लांटेशन्स आसूं हिंगासर एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आसूं ग्रीन इंडस्ट्री हिंगा हाडपाक आसूं हे सगळे समस्या आहा हिंगा आनी ही समस्या जर तर पयस काडटलो जाल्यार काय आनी पर्याय ना काँग्रेस पक्षाक लोकांनी मत मारपाची गरज आहा काँग्रेस पार्टीक वयर काडपाची गरज आहा आनी वो सीट म्हणटकच आमचो वो 6th सीट जे आमचे 5 सीट आमी म्हणटा बार्देजान शुअर येतले तो 6 सीट जर तर येतलो जाल्यार बाब अमन लोटलेकर आनी थीवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेल्या फावटी काँग्रेस कॅन्डिडेट जिखून दिल्लो आहा आनी ह्याय फावटी ह्या लोकांनी डिसिजन घेतला की आमकां जे डिसिजन बाब नीलकंठान घेतलेले तेजे फाटल्यान आमी ना
TMC फाटल्यान आमी ना, आमी काँग्रेस पक्षा फाटल्यान रावतले आनी कॅन्डिडेट एका आमी जिखोवन दितले बाब अमन लोटलेकराक ताका एसेंब्लीन धाडटले. आयज गणपती देवाक नमन करून आमचे श्री मायकल लोबो सर गुंडूराव सर यांच्या उपस्थितीन आनी हांगा सगळे जमिल्ल्या म्हाज्या सगळ्या भावांक आनी भयणांक माये मोगाचो येवकार. आयज गणपती देवाक नमन करून हांवें आमचो प्रचार चालू करपाक केला हावज टू हावज आनी काँग्रेस पक्षान म्हाजेर विश्वास दवरला त्या बद्दल म्हाका खूब खुशी आसा. आनी हो काँग्रेसचो सीट थिवीन 100% येतलो ही हांव मायकल सराक सांगपाक सोदतां. तशें हांवें 4.5 वर्सां कामूय केल्लें आसा आनी थिवी आमच्या सगळ्या लोकांक एक नवो चेहरो जाय आनी तेंच्यांनी म्हाका एक्सेप्टूय केल्लो आसा अशें दिसता म्हाका. आनी 100% काँग्रेसचो सीट जातलो आनी काँग्रेसचो गव्हर्मेंटूय जातलो 2022 विजन हांवें आमच्या मॅनिफेस्टोन घेतिल्लें आसा. खूब करपा जाय थिवी फक्त रेल्वे स्टेशना पुरती उरल्या. ही रेल्वे स्टेशनाचे तेजे दुसरी एक नवी वळख निर्माण करपाक जाय आमचें. थिवी म्हणलें की फक्त रेल्वे स्टेशन आनी कांयच ना सारकें न्ही सर. आनी कितें आसा थिवी ते एक आमचे ट्युरिजम इंडस्ट्री धाडपाक जाय नाल्यार बरें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. Hinterland tourism can be developed in this area. It's a beautiful village and it has got beautiful hills and the fields and small rivulets. It can be developed into a good hinterland tourism destination. तशेंच आमी युथाक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा सारकी इंडस्ट्री हाडून फुडें व्हरपाक जाय आमच्या थिवीक आनी एक नवी वळख निर्माण करपाक जाय. इतकें सांगता हांव आनी प्रचाराक चालू करता. थँक्यू. बरें तुमच्या अगेन्स्ट आज भाजपचे निलखंड हळर्णकर आसात. हय. फरक पडूंक शकता. कितलो फरक पडूंक शकता? ना आय वील गिव माय 100% आनी हांवें कामूय केल्लें आसा 4.5 वर्सां. म्हणजे अशेंच थिवीनूच अशें न्हय असनोरा कामुल्ली सगळ्याक केलां. आतां हावज टू हावज करून आतां डिफरन्स करतलो हांव. कितें हो सीट आमचो काँग्रेसचो 100% आसा. आमी 100% हाडटले हो सीट आनी कांयच ना भितर. डावट ना, नो डावट इन दॅट. तुमकां आसा कोणाक डावट? आसपाक जाय. So what's your share? The lighter and regular. The BJP's rule last 10 years, people of Goa are fed up of the BJP rule. They want a change. People are seeing price rises. Everything has become expensive. Daily fuel, commodities, vegetables, fruits, anything are going beyond affordability. Economy is in bad position and there are no jobs, there is no employment, there is no development. So, and there is so much that people are fed up of the BJP and they want to change. And the only party which can give a good, strong, stable government is the Congress party. Goa needs a stable government. Goa needs a clean government. And that government can be provided by the Congress party. And in thivim, we have a young man who has done work, social work for the last so many years, who has come to politics not to earn money or make money, but to do good work. And this new face, Aman lotlekar, I think he'll surely win because people have seen the present MLA and they've seen what kind of work he's done. And the negative wave that is there against BJP, that will go for him, for Mr. Aman lotlekar. And other political parties are here. I'm not saying that they're not there. But people don't have any faith in those parties because they've come a few months back and after the election, they will disappear. Congress party has been part of Goa's history and Congress party will remain in Goa. And Congress party will continue to serve the people of Goa. And if you look at all those aspects, it is, I'm very, very sure that with the support of Mr. Michael Lobo also from this taluk, and in the surrounding the constituencies, if you see whether it is Aldona or Saligaon or Kalangut or Shivolim and of course thivim, all these constituencies Congress can win today and we can sweep this taluk. That is the situation in this taluk. So जो नाम बचे हैं कैंडिडेट्स के सेलेक्ट जो नाम बचे हैं ना जो कब डिक्लेयर करेंगे? डिक्लेयर हो चुका है ना कैंडिडेट्स. Some of them. Only one.
और ये सावर डैम, 3 आर गोइंग फॉर 3 गोवा फॉरवर्ड अलायंस है गोवा फॉरवर्ड, सावर डैम क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं। किधर